गणेश गावकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विनय भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पक्षाचा गावकर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। Starting taking postal ballot and polling station number 1 to 11. Counting is the request of the visitor. Requesting the winning candidate of 17 Congress, Mohan Parshuram Gawkar, to please come in the counting hall and collect his certificate. आज लोक बताले की फॉर्म पळयता सोशल मिडियाचेर रस्त्याची खड्डे दाखयतात. आमी म्हणटाले की सावड्ड्या येयात आनी रस्त्यार एक खड्डो दाखयात, एकूच खड्डो दाखयात. हो अपप्रचार केला. आमच्या उमेदवाराचे सुद्दां विरोधी पक्षान अपप्रचार केला आनी तांकां एजंडा कांयच नाशिल्लो. आमचे कडेन एजंडा आशिल्लो लोकांक घेवन बरोबर वचपाचो आनी आमच्या आमदाराच्या नेतृत्वाखातीर आमी इलेक्शन लढयलें. आमच्या मुखेलमंत्र्याचें काम, आमचे पक्षाच्या अध्यक्षाचें काम घेवन आमी फुडें गेले आसा. आणि खरें म्हणजे सावर्डे पंचायतीचे सगळे कार्यकर्ते बरे काम केले. गाले पंचायत, किल्लबाल पंचायत सगळे कार्यकर्ते सगळे आमच्या आमदारा फाटल्यान रावले आणि खरो विजय हो कार्यकर्त्याचो विजय आसा. आमी धारबांदोडा आसा जे जाग्यार आतां कावंटींग चालू आसा आनी सावड्डे जिल्हा पंचायतीची जे वोटींग आसलेले कावंटींग आतां सोंपलेलें आसा आनी हांगा अपक्ष उमेदवार जो आसलो आतिश गांवकर, ॲडव्होकेट आतिश गांवकर आनी भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार मोहन गांवकर यांची भितर लढत आसलेली. पूण हे लढतीन हांगा भारतीय जनता पक्षाचो जो उमेदवार आसा तो निवडून येयल्लो आसा. तो 918 मतांनी तो निवडून येयल्लो आसा आनी आतिशाची हांगा पराभव स्विकारचो पडलो आसा. ही फक्त जाली आसा. पूण हेज्यांनी जो आमचो उमेदवार आसा भाजप उमेदवार मोहन गांवकर हो म्हणटा की जे कोण बाकीचे जे उमेदवार आसलेले तेंच्यांनी जर आनी मतां काडलेली जाल्यार आमी आनी आघाडीर वयर वता आसलेले. पूण हांगा आतां पळोवपाक गेल्यार पयलीं अशें वारें आसलेलें की इलेक्शन पयलीं की ॲडव्होकेट आतिश गांवकर निवडून येता म्हणून. पूण हे सगळे रणनिती जाले. 2 दिसान हांगा ती रणनिती जाली आनी जेचो परिणाम आज हांगा भाजपचो उमेदवार आसा तो निवडून येयल्लो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर धारबांदोडेच्यान एकनाथ खडे.